केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयान 31 जुलै ह्या दिसा जो अधिसूचनेचो प्रस्ताव जो आसा तो राज्यपत्रान प्रकाशित केल्लो आसा। तो जर आम्ही वाचीत जाल्यार आमकां कळटा की गोंयचे 108 जे गांव आसा ह्या गांवाचो आस्पाव जो आसा हो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र जाल्लो आसा। आता जेन्ना खंयचो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलो वयता तेन्ना त्या वाठारांतले जे रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज असता म्हणजे प्रदूषणकारी कारखाने त्या प्रमाणे जे व्हडले खनिज उत्खननाचे प्रकल्प आसा किंवा रेंव काडपी किंवा चिरे ह्यो बेकायदेशीर व्यवसाय आसा ह्या सगळ्यांचेर प्रतिबंध येतालो। हांव इतले म्हणटा की प्रतिबंध येतालो ते पुराय बंद जावचे ना आणि हो जो वाठार आसा त्या वाठाराचे शासना खातीर राखण जाताली। हो पुराय वाठार 108 गांव जे अस्तम घाटान येता ते सैमान ग्रेस्त आसा आणि गोंयच्या अस्तित्वा खातीर ह्या वाठारांचो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र जावप चड गरजेचें आसा। कित्याक आयज आमी पळयता की केरळान वायनाड सारको जो वाठार आसा त्या वाठारान भूस्खलन जाल्लें आसा। आमी पळयता की हिमाचल प्रदेशान उत्तराखंडान आनी देशाच्या हेर वाठारान आमकां आयज भूस्खलनाचे संकट जे आसा हे गंभीर जाल्ले दिसता। आमी जेन्ना एखाद्या वाठाराचो आस्पाव ह्या ESZ करिना जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम जे आसा ते आमकां भोगपाक तयार रावचे पडटले। गोंयचें अस्तित्व आमकां जर राखून दवरपाक जाय, पिवपाच्या उदकाचे आनी प्राणवायूचे स्रोत आसा तेची राखण करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र एखादो वाठार जावप हे चड गरजेचें आसा आणि आमच्या ह्या ल्हानशा माणकुल्या गोंयच्या अस्तित्वा खातीर हो जो निर्णय आसा तेचो आमी उर्बेभरीत काळजांतल्यान येवकार दिवपाक जाय। केंद्र सरकारान हो जो निर्णय घेतलेलो आसा गोंय सरकारान 40 गांव जे आसा हे तेतूंतले कमी करचे अशी मागणी केलेली ती मागणी पुराय तरेन अवास्तव आसा आणि तेका कसलेंच शास्त्रीय पाठबळ ना आणि तेका लागून ती मानून घेवंक ना। आमी लोकां भितर जो भिरांत निर्माण करता पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राच्या संदर्भात तो हो जो भंय आसा तो आमी लोकां भितरलो पयस करपाक जाय। जे वन खातें आसा पर्यावरण खातें आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात जागृती मोहीम आखून आमच्या गोंयच्या अस्तित्वा खातीर हो वाठार जो आसा हो शासना खातीर सुरक्षीत रावप कितलो गरजेचो आसा हे स्पश्ट